नमस्कार, पोया प्रायम खबरो। सरकाराकडे नोंदणी नाशिल्ल्या बोगस आणि दुबावीत एनजीओचेर पडटली बळी। गोंयांत असल्यो 26 एनजीओ, चडश्यो फॉरेनरांच्यो। बायला भुरग्या कल्याण खात्याच्यो नोटीशी, केंद्रान मागलो रिपोर्ट। अनमोड एक्सिडेंटात कुठ्ठाचे 2 जाण आगताक गेले। स्विफ्ट डिझायराक आनी ट्रकाचो एक्सिडेंट। मोटार घुसली पार्क केल्ल्या टँकरात, बायल जखमी, घाली जीएमसीत, ड्रायव्हराक अटक। मान्सूनाक सप्तकभर उशीर। केरळात 4 वा 5 जुनाक मॉन्सून, आनीक सप्तकभर कालोव्हऱ्यांतल्यान थाकाय ना। हवामान खात्याचो अदमास। मध्यरातीसावन नुस्तेमारी बंदी। लिपून रावला म्हूण ख्यास्त उणी जावची ना। मुख्यमंत्री म्हणटा मिकी चुकीच्या वाटेर। फरारी मिकी राजभवनाचेर येत म्हणून गेटीर कोलवा पुलिसांचो सिव्हिलात बंदोबस्त। तेरेखोल न्हंय पर्यावरण संवेदनशील बार्जीच्या येरादारी खातीर खडपां फोडूंक महाराष्ट्रांतल्या कंपनीन केल्लो अर्ज। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा पयलीं EIA करात, मागीर पळोवया। आनी इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग मशीन वापरावेल्यान जीसीएत 2 गट। अध्यक्षा आड सचिवान केली चोरयेची कागाळ। जीसीएच्या व्यवस्थापकीय समितीची 28 जुनाक वेंचणूक। सरकारान आरोप भायर आयले। खबर विस्तारान। भायले भायर वावुरपी सरकाराकडे नोंद नाशिल्ल्या एनजीओंचेर सरकाराची बळी पडपाची आसा। गोंयांत नोंद नाशिल्ले 1-2 न्हय वट्ट 26 एनजीओ आसात। असल्या दुबावीत एनजीओ आड बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्यान कारवाय सुरू केल्या। नोंदणी करूंक नाशिल्ले हे चडशे एनजीओ फॉरेन आनी तांचो वेवहारूय दुबावीत। खात्यान 26 एनजीओक नोटीस धाडून 15 जून मेरेन नोंदणी करपाचो आदेश दिला। 30 जूनाक खातें हो रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालयाक दितले। पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। हालींच आल्तीन एका भुरग्याच्या अपहरणाचो यत्न जालो आनी तातूंतल्यान गोंयांत वावुरपी दुबावीत एनजीओची कर्मां उक्ताडार आयल्यात। चड करून हे एनजीओ बायलां आनी भुरगीं कल्याणाच्या नांवान वावुरतात। आल्तीनावयले भुरग्याचे अपहरणाचे केसीत पणजे पुलिसांनी एका एनजीओ आड FIR केला। गोंयांत बायलां आनी भुरग्यां खातीर वावुरपी म्हूण कितल्योश्योच एनजीओ आसात। ह्या एनजीओंक बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्या कडेन नोंदणी आसप सक्तीची, मात फक्त 51 एनजीओ खात्या कडेन रजिस्टर आसात। गोंयांत नोंदणी नाशिल्ल्या 26 एनजीओचे वेव्हाराचेर सध्या सरकारान नजर दवरल्या। ते चडशे एनजीओ विदेशी नागरीक चलयतात। खात्यान ज्युवेनायल जस्टीस आनी ज्युवेनायल चिल्ड्रन्स एक्टा खाला ह्या नोंदणी नाशिल्ल्या एनजीओची नोंदणी करून घेवची म्हूण नोटीसी काडल्यात। खात्यान ह्या एनजीओंक कांय डॉक्युमेंट दिवंक सांगल्यात। बायलां आनी भुरगीं कल्याण मळार 10 वर्सांचो अणभव, एनजीओचो पत्तो आनी राबित्याचो पुरावो, भुरग्यांचो आंकडो, संघटनेच्या मुखेल इन्चार्जाची माहिती, फाटभूंय आनी पुलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट। एनजीओंक डॉक्युमेंट दिवंक 15 जून मेरेन प्रास दिला। तो मेरेन तांणी तांकां डॉक्युमेंट दिले ना जाल्यार तांकां बेकायदेशीर घोशीत करतले। मोदी सरकारान विदेशी फंडींग घेवन सरकार आनी सामाजीक वावरा खाला बेकायदेशीर गजालींनी घुसपल्ल्या एनजीओचेर कारवाय सुरू केल्या। एनजीओ चौकशे मोहिमे खाला केंद्रीय मंत्रालयान गोंयांतल्या बायलां आनी भुरग्यां कल्याण मळार वावुरपी एनजीओची माहिती मागिल्ली। गोंयच्या बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याक केंद्राचो हो रिपोर्ट दिवंक 30 जून मेरेन वेळ आसा। ह्या एनजीओक भुरगीं संरक्षण येवजणे खाला वर्साक चडांत चड 21 लाख रुपया सरकारा कडच्यान मेळटात। ह्या येवजणे खाला एनजीओंनी लोकांक मुळाव्यो गजाली दिवच्यो पडटात। ह्या एनजीओक इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट येवजणे खाला भुरग्यांच्या जेवणा खातीर दर वर्साक 5,000 मेळटात। बायलां आनी भुरग्यांच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकार गोंयांक 1 कोटी दिता। सामाजीक वावरा खाला एनजीओ भलत्योच गजाली करतात म्हूण इंटेलिजन्स एजन्सीचे केंद्र सरकाराक रिपोर्ट येवंक लागल्यात। ताचे वयल्यान मोदी सरकारान पर्यावरण राखण, आदिवासी कल्याण आनी बायलां भुरगीं कल्याणा सारकेल्या मळार वावुरपी एनजीओचेर दोळो दवरला। आतां ह्या एनजीओंनी तें प्रामाणीक म्हूण सिद्ध करपाचें, नाजाल्यार तांचें दुकान बंद करपाचें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी। अनमोड घाटार आयतारा सकाळी जाल्ल्या एक्सिडेंटात कुठ्ठाचे 2 जाण आगताक गेले। एकली बायल जखमी जाल्या। फामील बेळगांव वताली। देवणेर एका ट्रकान तांच्या स्विफ्ट डिझायराक धपको दिलो आनी सायडीन बंद पडिल्ल्या टँकरात मोटार घुसयली। रेमेडियस फर्नांडीस आनी अमित रेडकार दोगूय आगताक गेले। अलिंदा फर्नांडीसाक जीएमसीत घाल्या। कुळेच्या पुलिसांनी ट्रकाच्या ड्रायव्हराक अटक केल्या। तो तामिळनाडूचो।
अनमोड घाटार आयतारा 3 गाडयांचो ॲक्सिडंट जालो. ॲक्सिडंटान कुठ्ठाळेचे 2 जाण आगताक सोंपले. रेमेडियस फर्नांडीस, अलिंडा फर्नांडीस आनी अमित रेडकार वॅगनारान बेळगांव वताले. देवतेवेल्यान नेटान येतल्या ट्रकान मोटारीक धपको दिलो आनी ट्रक आनी टँकरा मदीं वॅगनार चिड्डिली. अमित आनी रेमेडियसाक जाग्यारूच मरण आयलें. ट्रकाच्या धपक्या सरशी कार रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या टँकरात चिड्डून काबार जाली. घाटावेल्यान नेटान येतल्या ट्रकाचो वलतार ताबो गेलो आनी मुखावेल्यान येतल्या मोटारीक नेटाचो धपको बसलो. ब्रेक फेल जाल्ल्यान रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या टँकर आनी ट्रका मदीं मोटार चिड्डिली. एक्सिडेंट हो दूधसागर टेम्पल आहा ते यू टर्नाचेर जालो अनमोड घाट सेक्शनाक बिटवीन टँकर आनी स्विफ्ट डिझायर. टँकर प्रोसिडींग डावनवर्ड टुवर्ड्स मोले आनी स्विफ्ट डिझायर बेलगाम सायडीन वताली. टँकरीन डॅश दिलो आनी थंय ब्रेकडावन जाल्लो ट्रक आसलो. दोगां मदीं ती स्क्वीज जाली सारकी. मागीर ती अरावंड 6 मीटर ड्रॅग केलो तेणी ट्रकान टँकरान स्विफ्ट डिझायर डॅश दिलो आनी 6 मीटर ती ड्रॅग जाली सकयल आनी ट्रकाक येवन आपटली ब्रेकडावन जाल्लो तेका. आनी तितून रेमेडियस फर्नांडीस आनी अमित रेडकर म्हणटा ते ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाले आनी ऑलिंडा फर्नांडीस इंजर्ड जाली. केस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड and the accused is arrested. Accused मुथुराज परियस्वामी. पुलिसांनी बेजबाबदारपणान आनी बेफिक्रीन ट्रक चलयता म्हूण ट्रकाचो तामिळनाडूचो ड्रायव्हर मुथुराज परियस्वामीक अटक केल्या. इतले मजगती बायंगिणी पोन्ने गोंया एका मोटारीन लायटीच्या खांब्यांक धपको दिलो. ॲक्सिडंटान मोटारीचो ड्रायव्हर मोहन सुतारा सयत बाकीचे 8 जाण आशिल्ले. फामिली कर्नाटकांतली, वताली दोना पावला. मोटारींतल्या फामिलीक मातसो मार लागलो. तांकां जीएमसीन घाली. तातूंत 4 भुरगीं आनी 4 जाणटे आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंदू मॉन्सून मातसो उसरा येतलो. कालोराचो त्रास आनीक सप्तकभर तरी सोंसचो पडटलो. केरळात 4 वा 5 जुनाक मॉन्सून हजेरी लायतलो म्हूण भारतीय हवामान खात्याचो अदमास. पयलीं मेच्या शेवटाक पावस केरळात पावतलो म्हूण वेधशाळेन अदमास केल्लो. गोंयांत कांय दीस दमटाचें वातावरण उरतलें. पावसाक मात मातसो कळाव जातलो. मान्सूनांतलो 61 दिसांचो दर्यांतली नुस्तेमारी बंदी आयतारा मध्यराती सावन सुरू जाता. आता मार्केटांनी नुस्त्याचो शुकशुकाट. मान्सूनाक अंदू मातसो कळाव जाल्ल्यान सरासरी पावसूय कमी पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अंदू केरळान पावस 4 व 5 जुना उपरांतूच पडपाचो. सादारण केरळान मे सोंपता म्हळ्यार मान्सूनाक सुरवात जाताली. अंदू गरमी सोंसपाचे तांकी भायर वाडत आसा. आतां मेरेन देशभर कालोरान 2000 वयर लोकांचो जीव घेतला. देखिए, अगर आप तापमान के हिसाब से देखें जो हमने रिकॉर्ड किए हैं उसके हिसाब से जो मुख्य हीट वेव जो मेन हीट वेव रही है वो लगभग 19 या 20 मई के आसपास डेवलप हुई है और 26-27 तक सबसे ज्यादा रही. तो एक सप्ताह ये लगातार हीट वेव का स्पेल रहा है. मैंने बताया कि मानसून का फ्लो देखिए वहाँ साउथ वेस्टर्ली विंड आना जरूरी है. ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसलिए केरला में और जो हमारा पश्चिमी तट है साउथ अरेबियन सी है वहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून आना जरूरी है. और हम पिछले 36 घंटे से बदलाव देख रहे हैं. विंड बदल रही है और ये जो बदलाव है अगले कुछ ही दिनों में यह बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और मानसून केरला में जल्दी आएगा. इतले मजगती फाटल्या कांय दिसा सावन गोंयांत दमट हवामान चल्लां. हवामान खात्यान आयतारा 35.4 डिग्री सेल्सियस कमाल तापमान नोंद केलें. तापमान गिमांतले सरासरी परस मातशें चडूच आसा. मान्सूनाक कळाव जाल्ल्यान पावसाची फुडले सप्तकभर तरी चिन्हां ना. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खात्यान अंदू पावसाच्या मोसमाचो अदमास घेवपी पयलो रिपोर्ट एप्रिलांत दिल्लो. पुराय मोसमान पावस सरासरी 93% पडपाची शक्यताय रिपोर्टान उक्तायल्या. रिपोर्ट पळयल्यार पावस जुनाच्या पयल्या सप्तकांत पडपाची शक्यताय दिसता. इतले मजगती आयतारा मध्यान राती सावन 61 दिसांची दर्यांतली नुस्तेमारी बंदी लागू जाता. गोंयांत नुस्त्याचो मोसम आता 1 ऑगस्ट उपरांत सुरू जातलो. मशिनार चलपी बोटींक नुस्तें मारपाक खोल दर्यान वचपाक बंदी आसा. आता फुडले 2 म्हयने तरी मार्केटांनी नुस्त्यांचो शुकशुकाट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.